हे एका इंग्लिश नका ह्या एका सांगण्या खातीर हे एकठांय येयल्या पूण जेन्ना इंग्लिश नका हो विशय सायडीक सरतलो तेन्ना कितें जाय मराठी जाय कोंकणी जाय रोमी जाय हेतून नवीन वाद तयार जातलो ही जाली एक गोष्ट दुसरी गोष्ट ह्या विशयाचेर जर तोडगो काडटलो जाल्यार आमकां पॉलिटिकल सेटअप जाय सरकार म्हणटा ती गोष्ट जाय सरकार आसच्या शिवाय हेचेर कोणूच तोडगो काडू शकना हेचेर कोण तरी देव किंवा राष्ट्रपती हेचेर सरकाराकूच निर्णय घेवचो पडटलो काँग्रेस पक्षान आपली उघडपणे भूमिका जाहीर केल्या की दे आर फेवरिंग इंग्लिश आता पर्याय उरता तो काँग्रेसच्या विरोधातलो खंयचो सरकार आसा बीजेपी सरकारान जेन्ना बीजेपी सरकार सत्तेर आयलें तेन्ना मनोहर पर्रीकरान एक धोरण जाहीर केलें की जे आम्ही अनुदान चालू दवरपाचो जो निर्णय घेतला इट इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सॉल्युशन बरोबर तो धोरणात्मक निर्णय न्ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सॉल्युशन आणि तातूनय त्यांनी स्पष्ट केलें की ह्या परिस्थितीन हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सॉल्युशन काडपाक आपल्याक पर्याय ना कित्याक तर सोसायटी इतकी दुबंगलेली आसा की हेतून आता एकमेव सॉल्युशन आपल्याक सध्या काडूंक जाय हाचेर आपण एक्सपर्ट कमिटी म्हाका एक गजाल सांग की तुजी तो जो मुद्दो आसा हांव म्हाज्या कडेनूय येता ताचेर की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंपल्शन शिवसासोबान एक मुद्दो मांडिल्लो पयलीं की जांकां 1 वर्स दिलां इंग्लिशी खातीर अनुदान ते 4थी जाता म्हळ्यार तांकां ती फॅसिलिटी दवरची आनी ताजी उपरांतची बॅच येता पयले तांकां ती दिवपाची गरज ना हें करनासतना सरकारान ते लिगलायज केलें फॉर डायोसिसन स्कूल्स कळ्ळें जे 1-4 वर्सां भितर एक प्रश्न जर तो टप्प्या टप्प्यान सुटपाक शकतालो तो करनासतना सरकारान ते लिगलायज करून दिलें की इतली सगळी स्कुलांक आमी माध्यमच करपाक दिता ना तशें लिगलायज ना कोण सांगता अजून पर्यंत तो निर्णय अनुत्तरीत आसा की हे आता जे चालू दवरतले ते 4थी पर्यंत चालू उरतले काय फुडें चालू हे केन्ना कळटलें तूं कितें म्हणटा सरकार निर्णय बदलपाक शकता येस हांव अजून पर्यंत म्हाका अशें दिसता की हेचेर एकूच सोल्युशन जावंक शकता कशें आहा एकदा स्कुलांक अनुदान सुरू जालें की त्या स्कुलांचे बरें दुसरी गोष्ट आनी तुका सांगता हेतून एक म्हत्वाची गोष्ट अशी आसा की ज्या स्कुलांक हे अनुदान सुरू जाला ज्या स्कुलांनी स्वताहून एफिडेविट दिल्लेले एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन वी विल नॉट डिमांड गव्हर्नमेंट ग्रांट्स बरोबर ह्या तत्वाचेर तेंच्यांनी आपली स्कुलां सुरू केल्लीं आता ते इंग्लिश सुरू करून वयल्यान गव्हर्नमेंट ग्रांट्स मागतात आता अशा परिस्थितीन 130 स्कुलां मेजर चंक आसा 130 स्कुलां गोंयान म्हणजे व्हडलो हे त्या स्कुलांचे अकस्मात तूं ग्रांट बंद करप हे सरकार म्हणून ह्या सरकाराक ते शक्य ना हे आमकां परवडटा म्हणजे मेन मुद्दो तो तुमी आरटीआय बीटीआय फायल केल्यात हो जो खर्च आसा हो बारीक खर्च न्ही हो ताचे क्लासरूम आयले टिचरांची सॅलरी आयल्यो नॉन टिचींग स्टाफ आयलो हे आमकां परवडटा टोटल 2000 शिक्षण कुशीक दवरून आर्थीक जर परिस्थिती पयली हे परवडटा काय कितें 2011-12 वर्सा ह्या 130 स्कुलांक 24 कोटी 77 लाख रुपये ग्रांट्स केल्यात आरटीआयतले आता ग्रांट्स आणि माध्यम ह्या हांगा ऍक्च्युअली 2 विशय आसा बरोबर एक आर्थिक विषय आसा आणि एक भाषेचो विषय बरोबर आता 2011-12 ह्याच शैक्षणिक वर्साक ही इश्कोला इंग्लिशीन जाली ताजे पयलीं ही इश्कोला कोंकणीतूच आशिल्ली 130 इश्कोला कोंकणीत बरोबर 2011-12 जेन्ना पयलेक जाणी एडमिशन घेतलें ताणी इंग्लिश माध्यमा खातीर घेतलें हांव मान्य करता ताजे पयलीं 9-10 8-9-10-11 ह्या 3 वर्सां जे भुरग्यांनी एडमिशन घेतलें जी आता दुसरेक तिसरेक आनी चवथेक आसात ताणी कोंकणीत घेतिल्ले ती 3 वर्स कोंकणी शिकल्यात अकस्मात गेल्ले वर्सा तांकां इंग्लिश केली म्हणटकच खंय तरी ह्याय भुरग्याचेर अन्याय जालो आता दुसरे ह्या वर्साक 11-12 वर्साक जर तुम्ही इंग्लिश घेतल्यान तांचेर जर तुम्ही हे करू शकनात त्या भुरग्याच्या फ्युचराचे आसा मान्य आसा ती एक बॅच तुम्ही 4थी मेरेन इंग्लिश करून इंग्लिश कंटिन्यू करून 4 वर्सां भितर विषय सोडपाचो विषय सोडपाचो ग्रांट्स तुमकां तुम्ही चालू दवरात कारण अकस्मात ग्रांट्स बंद करपूय एक वटेन बरोबर जायना हे मान्य पूण नवी एडमिशनां कोंकणीत जावपाची न्ही पण म्हाका एक गजाल सांग अमे म्हाका एक गजाल सांग सरकारान हे पॉलिटिकल कंपल्शन म्हूण केलें जर केलें तुम्ही काल पत्रकार परिशद घेवची पयलीं खंय तरी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जांकां तुमीच सांगले की आमची पेरंट बॉडी म्हूण हांची फुडाऱ्या कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो आनी कितें उत्तर मेळ्ळी आमी सरकारा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आता काय उलयी ना तुम्ही प्रयत्न केलो इंटरव्यू किती उत्तर मेळ्ळी आम्ही प्रयत्न केलो नाव घेनाका उत्तर किती मेळ्ळी सांग पळोवया उलोवया करया विचार करया ताजेर उलोवचें पडटलें मेळया केन्ना सगळें थातूर मातूर दिलें
तातूंत मातूर कॉन्क्रीट कांयच ना आमी भरपूर प्रयत्न म्हळ्यार बेजिकली तुमचोय तुमच्या सिनियर लिडरशिपी वेलो विश्वास गेला. सिनियर लिडरशिप आता पळय दोन गजाली आसा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हो तू म्हाका पॉलिटिकल आन्सर दिना. पॉलिटिकल आन्सर दिना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हो वेगळो ऑर्गनायझेशन. गेट वेलसून सुरवात वेगळी जाली. आमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आमकां सुरवात करूंक ना. बरोबर. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आनीक आमी दोन्ही एकाच मुद्द्या कडेन निगडीत आशिल्ले आनी एका डायरेक्शनान चलताले. एकामेका कडेन कोऑर्डिनेट करून चलताले. पण तुम्ही युवकांनी एक कडेन येवन तरणाट्यांनी एक कडेन येवन ही संस्था स्थापन केल्ली. खंय तरी सिनियर लिडरशिपीचो भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आशिल्लो. आज त्या सिनियर लिडरशिपान तुमकां बिट्रे केलें अशें तुमकां दिसता? हय. शिवदास बाब तुम्ही त्या सिनियर लिडरशिपा भितर आशिल्ले. हे बिट्रेयल कित्याक जालें? आमकां हे भुरगे जे पळय आशिल्ले नवे तरणाटे हांव सदांच म्हणटालो इवन फेसबुकाचेर म्हणलां की आतां हो झेंडो तुमच्या खांद्यार म्हणून आमी आमचे परीन आमी झगडले. हांव जनमत ओपिनियन पोलान झगडलो गोंया खातीर, भाशा आंदोलन झगडलो. आमी आतां जाणटे जाले. आमी ऑलरेडी 60 गेले. आतां हे नवे तरणाटे आहा तांच्या खांद्यार आमी पळयलें आनी हांवें युगांकाक सांगलें की आमी आतां वोगीं बसतात की तुमी वेवस्थीत मुखार वता. आनी तांणी जेन्ना हो विशय घेतलो तेन्ना आमी बिंदास रावले की आतां हो विशय सॉल्व जातलो. इवन आतां सुद्दां ह्या खिणा सुद्दां म्हजी जर आशा आसत जाल्यार तांचेरूच आशा आसा. कारण सुरक्षा सिनियर लिडरशिपीन तांकां बिट्रे केले तांकां फिलिंग दिसता. कित्याक केलें? तांकां सुरक्षा हे आमचे सिनियर हे हालींच्या तेंपार जेन्ना हें सरकार सत्तेर आयलें मनोहराचेर तेन्ना हांव आमच्या कांय सिनियर लिडरा कडेन पयर सुद्दां हालीं सुद्दां ह्या गेल्ल्या 15 दिसां सुद्दां हांव आमच्या उदय बाबा कडेन उलयलां. उदय बाबा हें कितें तर उदय बाबान तशें ताका सांगलां तशें आमी मेळपाक जाय, उलोवपाक जाय, चर्चा करपाक जाय. अजून काय तें हें जावना. पूण म्हाका कितें दिसता ना आमचे सिनियर लिडर मेळटले. दे आर सिरियस अबावट दीस. आमचे म्हणजे आमचे अंतर्गत जे पळय उलोवणी जाल्या तातूंत म्हाका दिसता की दे आर ऑल्सो ताणें अशें झिडकारून तें उडोवना तें मेळटलें. पूण आतां जे पळय रावले ते खूब वाट पळयली. कारण मनोहर पर्रीकरान आमकां आश्वासन दिलें एक कमिटी काडटा म्हणून शिक्षण तज्ञाची. आनी ते शिक्षण तज्ञ हाजेर डिसिजन घेतलें. अजून मेरेन ती कमिटीत काडना. ताणें ती काडला आनी दुसरी एक संस्था कसली तरी आसा तिका लायला म्हणून आयकलां. म्हणून आमी आतां विचारपाचें आशिल्लें की बाबा ती कमिटी कितें, कोण हा मेंबर ताणें तांचें डिसिजन कितें काय म्हणून त्या खातीर आमी राविल्ले. पूण म्हजो मुद्दो असो आसा की आनी मनोहर पर्रीकरान ह्या सरकारान जें पळय आमकां अशें म्हणजे एक हे फटयल्ल्या भशेन ही जी भावना आसा ती भयंकर आसा. तूं म्हणटा तुमकां भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा कडच्यान फटयल्ल्याची भावना आहा. आमकां दोनी कडल्यान तुमचे सिनियर लिडर म्हणटात की मनोहर पर्रीकराच्या फटयल्ल्याची भावना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानी फटयला आनी बीजेपीने फटयला. जेन्ना भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आमी म्हणत आनी किशोर बाबान म्हणले त्या प्रमाणे तातूंत कोंकणीवादी आशिल्ले, तातूंत मराठीवादी आशिल्ले, रोमीवादी आशिल्ले. इट वॉज अ कॉंग्लोमरेट. आतां जालें कितें जर सारकें ह्या डिसिजनाचो पॉलिसी डिसिजनान जर इफेक्ट पळयलो कन्वर्ट जालें ती फक्त कोंकणी इश्कोलां. 130 जी कन्वर्ट जाल्यात ती फक्त कोंकणी इश्कोलां. एक मराठी इश्कॉल इफेक्ट जावंक ना. म्हणटकच जो पळय मराठीचो घटक आशिल्लो भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान बाबा आपली पोळी भाजली. ताका काय बाजूना ताका बाजूक ना. आपली पोळी भाजली. आमी सेफ आसात. आमकां आतां व्हडले ते घेवन बसपाची गरज ना असो एक विचार थंय जाला आसूं वो आमचो. आनी हांव ह्या बाबतीन इंटरव्यू करपाक सोदता. इट इज अ फॅक्ट की कन्वर्ट जाल्या ती सगळी कोंकणी स्कुलां. म्हाका दिसता कामत बाब ह्या निरीक्षणान खंय तरी मातसो चुकता. ही जी कोंकणी स्कुलां जी तथाकथीत कोंकणी म्हणून जी ग्रांट्स घेतालीं स्कुलां न्हू त्या स्कुलान वचपी भुरगे जे आसात न्हू तांकां आमी पळयल्ले आसात. ती फक्त ग्रांट्स मेळोवपा खातीर कोंकणीचो कुबडे तेंच्यांनी घेतलेल्यो. प्रत्यक्षान थंय जे कितें चलतालें तें इंग्लिशीनूच चलतालें. फक्त तांकां खंय तरी दुर्बुद्धी सुचली आनी तांच्यांनी अधिकारान आमी इंग्लीश मिडियम सुरू करता ही जेन्ना मागणी केली तेन्ना हो वाद जालो. तेंच्यांनी जर ही गोष्ट कंटिन्यू दवरलेली की कोंकणीच्या नांवार ग्रांट्स घेवप आनी थंय समर्थन इंग्लिशेचें करप जाल्यार तांकां ग्रांट्स मेळत रावतले आसले. वादूय जायना. दिस इज अ फॅक्ट आनी नोबडी कॅन डिनाय दीस फॅक्ट. कॉन्व्हेंट स्कुलान आनी मिशनरी स्कुलान चर्चेच्या जी स्कुलां आसात डायोसिसन सोसायटी म्हणा थंय कोंकणी ही कितकी शिकयतात आनी कोंकणीक कितकें म्हत्व दितात न्हू ते तुमी थंय वचून प्रत्यक्षान पळोवपाचें. सेकंड थिंग आनी एकूच पॉयंट हांव सांगूंक सोदतां की ह्या नवीन वर्साच्या निमतान एक आमचे चर्च संस्थेचे जे धर्मगुरू आसात आर्च बिशप हांचे एक गेट टुगेदर आसता एवरी इयर आसता आनी त्या गेट टुगेदरान एक पॉलिटिकल मेसेज दिवप अशी एक परंपरा आसा. ह्या वर्सा आर्च बिशप धर्मगुरूच्या भाशणांत तांणी शिक्षणाचो आपलो पयलो उल्लेख तेणी शिक्षणाच्या हेतून आनी तांणी एक गोष्ट हें केला की त्या घटकाक सरकार पॉलिसी मेकिंगान विश्वासान घेना.
दुसरी गोष्ट अशें म्हटलां की खंय तरी आमचे निर्णय रखडटात, तेचेर फास्ट डिसिजन मेकिंग जायना, सरकारचे ग्रांट्स किंवा सरकारचे इतर योजनांचो जो लाभ ज्या गतीन तांकां मेळोंक जाय त्या गतीन तांकां मेळना. त्या स्पिचीन एक खास उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे तितून त्यांनी पहिलेच म्हटलां की एड्युकेशनान पॉलिटिकल आणि कम्युनल इंटरफियरन्स आसूंक जायना. आणि दुसरेंच वाक्य त्याचें अशें आसा की चर्च पुरस्कृत जी स्कुलां चलतात, आता चर्च पुरस्कृत जी स्कुलां चलतात ती धर्मविरहीत आसतली काय? तुम्ही किती बरो मुद्दो बरो काढला, तुम्ही मुद्दो ताणें एक तो मुद्दो मांडला तो खरो. कितें आसता जाणा, शिक्षण आमचे सगळे सरकारांनी शिक्षण जे पळय आसा, शिक्षण खातें, PWD खातें, उदकाचें खातें आनी कसलें खातें हे एका हाजेर मेजतात ते आमगेल्या सत्ताधारी. म्हजें सदांच मत अशें की शिक्षण खातें आनी PWD भौशीक बांदकाम खातें आनी बाकीचें खातें हें खातें न्ही, हें वेगळें आसूंक जाय आशिल्लें. थंय एकाडेमिशियन आसपाक जाय आशिल्लें. थंय क्लॅरिकल आनी हे ज्यो गजाली घडटात आमच्या शिक्षण खात्यान अजून ती दशा येवना, ते रूप येवना. थंय रिसर्च करपी आशिल्ले, थंय एडवायस करपी लोक आशिल्ले, कांय ना. कावन्सील म्हणून केल्ले फॉर्म, तेय कावन्सील सद्या एक्टीव ना, व्हडलें एज्युकेशनल कावन्सील केल्लें. म्हणटकीर ताणें जो मुद्दो मांडला, डायशेजन स्कुलांनी कोंकणी शिकयताले, हे जेन्ना शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री ही आपली शिक्षण मंत्री जाल्ली तेन्ना तिणें सांगलें की तुमी जर प्रादेशीक हातून हें करतात जाल्यार तुमकां ग्रांट मेळटा. ताणें ऑन फायन मॉर्निंग ते टिचरांक इक्वल हे मेळपा खातीर, सॅलरी मेळपा खातीर हय म्हटलें आनी दिलें. पूण तो मुद्दो खरो. कोंकणीश ताणी जो मुद्दो हे केला की सद्याक सुद्दां इवन 2 वर्सां पयलीं सुद्दां कोंकणीच्या नांवार ग्रांट्स घेवन ते इंग्लीश शिकयताले हें खरें. हें कॉन्व्हेंटांनी सर्रास चलतालें. म्हणजे ते कोंकणीच्या नांवार ग्रांट घेताले आनी शिकयताले इंग्लीश. इन अदर वर्ड्स दुसऱ्या वार्तान फटींगपणां करताले. पूण आमी फटींगपणां थांबोवपाची काय ती लिगलायज करपाची हो प्रश्न आयलो. ही एक्चुअली फटींगपणां थांबपाक जाय आशिल्ली, हाचेर कार्यवाही जावपाक जाय आशिल्ली. म्हाका एक गजाल, म्हजो वेळ सोंपला, फायनल 3 जाणां कडच्यान कमेंट्स घेता. म्हाका एक गजाल सांग, काल तुमी एक म्हत्वाचो मुद्दो घेतलो की आमकां निवडणुकी खातीर वापरून घेतले काय कितें. दिसता तुमकां वापरून घेतले? आतां दिसता, आतां दिसता, सामकें दिसता, सामकें दिसता. शिवदास वापरून घेतले सगळ्या भाशेचो विशय करून सदांच खेळून निवडणुकी खातीर वापरून घेतले. म्हजे सारकेलो मनीस ह्या हातून म्हजो खिमो जालो. हांव एका पार्टीन आशिल्लो, पक्षान, ज्या पक्षान ही भुमिका येतली म्हणून तो पक्ष सोडलो आनी हांव न घाटकार न घरकार जालो. म्हणजे हांव हांच्या व्यासपिठार चडलो आनी ह्या लोकांचेर विश्वास दवरलो, भाजप आनी मोगो युतीचेर, की हे युती आमचे जे मनांतलें कितें आसा शिक्षणाच्या बाबतींत तो योग्य निर्णय घेतले. कारण हांकां जाणीव आसा अशें आमी धरताले. शिक्षण माध्यमाचें आनी जे जागतीक तत्व आसा म्हळ्यार तरणाट्याकय दिसता वापरून घेतले, तुमच्या सारक्या सिनियराकय दिसता वापरून घेतले. किशोर आनी थर्ड एंगलांतल्यान खंय तरी मिडियाकय वापरून घेतले. ह्या सगळे भोवणा भितर मिडियाचो यूज जालो. म्हाका दिसना की ह्या हेतून खऱ्या अर्थान वापरून घेतले तांकां दिसत. आनी ऑफकोर्स त्यांच्या भावनेशी हांव सहमत आसा की तेंचो फील जातलो की तांकां वापरून घेतले. पूण एक गोष्ट स्पश्टपणान सांगता की सद्याचे जे शिक्षण खातें जांचे कडेन आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन मनोहर पर्रीकर, तो मनीस शिक्षणाच्या बाबतींत सामको सेन्सिटीव आसा. पर्रीकरांचेर विश्वास आसा? ऑफकोर्स विश्वास आसा. एक जाली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, हो विशय जो आसा ताचेर विरोधक जे आसात ते टपकून बसलेले आहात की ह्या विशयाचेर सरकार केन्ना फेल जाता आनी आमी केन्ना तेचेर चपको मारतात म्हणून. ह्या विशयाचेर आतां कामत बाब म्हणटा तसो ह्या विशयाचेर जशी मनोहर पर्रीकरान गृह आधार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना अशे ज्यो योजना जाहीर केल्यो तशी जाहीर करण्यासारखो हो विषय ना. ह्या विशयाचेर तुका सरकाराचेर विश्वास आसा? 100% विश्वास आसा. ह्या हाजेर आमी वेळ सोंपला, सॉरी, ह्या हाजेर आमी आयची भासाभास सांगून सोंपयतात. म्हत्वाचे मुद्दे आयल्यात, तिगी जाणांनी खूब म्हत्वाची. खंय तरी लिडरशीप, सिनियर लिडरशीप आनी यंग लिडरशीप दोगी जाणांक दिसता की आपल्याक बिट्रे केला. किशोर म्हणटा की खंय तरी आपल्याक सरकाराचेर विश्वास आसा म्हण. काल भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान उघड आव्हान दिल्लें की आमी चर्चेक तयार आसात, जाय ताका धाडचो म्हणून. प्रुडंटान गेटवेल सुनान दिल्लें, माफ कर, गेटवेल सुनान आव्हान दिल्लें की तुमी जाय ताका धाडात, आमी उघड चर्चेक तयार आसात म्हणून. पण आमी हो आज प्रयत्न केलो उघड चर्चा घडोवन हाडपाचो, पण दोन्ही घटक ह्या चर्चेक आयले नात. पण तुमी तिघी जाणांनी येवन जो ह्या विशयाचेर उजवाड घालो, थँक्स अ लॉट. बरी चर्चा जाली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.